काल दक्षिण गोंयच्या वेर्णा मयणा कुडतरी आनी कोलवा पुलिसांनी 3 वेगवेगळ्यो रेडी कंडक्ट केल्ल्यो आनी तातूंतल्यान तांणी 4 जाणांक अटक केल्ली आसा। ह्या 4 जाणां कडल्यान तांणी जवळ जवळ 1,47,500 रुपयांचो 1 किलो 231 ग्राम गांजा जप्त केल्लो आसा। कोलवा पुलिसांनी तळेबान फ्लायओव्हरा कडेन जेन्ना रेड मारली तातूंत भितर 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। तातूंत देवांग गांवकर आनी सेलेस्टर वाज हांचे कडल्यान 450 ग्राम जाचें मोल आसा 45,000 रुपया। मयणा कुडतरी पुलिसांनी नेसाय एक रेड कंडक्ट केली, तातूंतल्यान आवेलियो डायस हाचे कडल्यान 206 ग्राम जाचें मोल 20,000 रुपया। आनीक वेर्णा पुलिसांनी जी बिर्ला हांगा राधाकृष्णा टेम्पला कडेन एक रेड कंडक्ट केल्ली आनी थंयच्यान संदीप हरिजन हाचे कडल्यान 550 ग्राम जाचें मोल आसा 57,500 अशें हांकां 3 जाणांक अटक केल्ली आसा। पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आतां पुलिसांनी ह्यो रेडी अश्यो चालूच दवरपाच्यो सत्र सुरू केला आसा आनी ह्यो चालूच उरतली अशी आमकां खबर मेळ्ळ्या। प्रत्येक कडेन स्ट्रिक्ट विजिलन्स आनी नार्कोटिक्साचेर आळो घालपाक, नार्कोटिक्साचो जो धंदो चालू आसा ताका आळो घालपाक ह्यो रेडी अश्यो चालू उरतल्यो अश्यो पुलीस सुत्रांनी म्हायती दिली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर।